नागरिकांनी पेट्रोल सांबाळून वापरचे तसेच भांगर खरेदीचे नियंत्रण दवरचे असे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केले. हाचेर राज्यातल्या पेट्रोल पंप धनी तसेच ज्वेलर्सांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. गोंयांत समाधानकारक पेट्रोलाचो सांठो आसा. सध्या तरी पेट्रोलाची दर वाडपाची शक्यताय ना अशें ऑल गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी सांगले. जाल्यार लग्न सुवाळ्या सारख्या हंगामा खातीर भांगराचे वस्ती खरेदी करपा खातीर गिरायकांची वर्दळ सदचे भशेनूच चालू आशिल्ल्याचे ज्वेलर्सांचे म्हणणे. जाल्यार कांय ज्वेलर्स म्हणटा प्रधानमंत्र्याच्या विधानाचेर परिणाम जावं येता. तशेंच फुडाराक भांगराचो दर लेगीत वाडपाची शक्यताय आसा. डेली जे कस्टमर्स आसा, जे इव्हेंट आसा, कोणाचे फंक्शन आसा, लग्न आसा, सो तेंचे कस्टमरांचे पर्चेसींग सद्या चालूच आसा. कित्याक सांग ते लोकांक घेवकूच जाय. एज अ फंक्शन म्हटल्यार करूंक जाय जाल्यार लोकांनी ते मॅन्डेटरी आसा. सो ते गिरायक आमच्या कडेन सद्या चालूच आसा. सो तसो इतलो काय अजून डिफिकल्ट आमकां येवंक ना, तितलो प्रॉब्लेम येवंक ना अजून. रेट फ्लक्च्युएशन आसा, एक 100 रुपया 200 रुपया फ्लक्च्युएशन जाता डेलीचे, पण तितलो अजून इफेक्ट रेटीचेर पडोंक ना. जितलो वाडलेलो मदीं तितलो आतां स्टेबल जाला रेट. सो तितलो अजून रेटीचेर काय फरक पडोंक ना अजून. ना हे स्टेटमेंटा खातीर देवंक ना. ऑलरेडी स्टेटमेंटाच्या पयलीं सुद्दां रेट मातसो कमीच आसलो. सो डेलीचे मार्केटा प्रमाणे 100-200 रुपया फ्लक्च्युएशन आसताच. सो तेचे आत्तां इफेक्ट पडोंक ना रेटीचे खातीर स्टेटमेंटा पण पळोवया आतां फुडें कितें कशें आसा तें. This announcement is a patriotic voluntary appeal and not a binding legal restriction. So this appeal is a strategic move to conserve foreign exchange reserves, which amid geopolitical tensions in West Asia, which led to the increase in gold prices as well as crude prices. So this massive imports, gold imports, eventually leads to higher import bill, and increase in gold prices also increase import cost. Psychologically, as far as the consumers are concerned, there can be a psychological impact on this decision. Consumers can pause their jewelry sales, and there can be a negative impact also, because there are a lot of other industries that depend on the jewelry trade, such as ancillary industries such as gems and stones, packaging industry, as well as artisan industry. And there can be footfall in revenue, GST revenue. But government is more concerned about current account deficit, and as far as the nation comes first, and as far as the national interest is concerned, we welcome the move. प्रधानमंत्री मोदीजीन आज स्टेटमेंट केला ते भशेन आमच्या गोल्डाचे जो इफेक्ट आसा पळय न्ही तो पडपाक शकता. कित्याक चडशे कंज्युमर आतां तांणी स्टेटमेंट केलें म्हणल्यार भांगर घेनाका म्हणून आनी वर्सभरा खातीर तो इफेक्ट पडपाक शकता. कित्याक सगळे आतां आमचे भांगराचे जे बिझनस आसा तो पर्टिक्युलरली शॉप रिलेटेड ना तुगेलो, बट हो बिझनस आसा तो फ्रॉम सारको सकयल्ले हितूंतल्यान ते वयर बसून आसा तुका. म्हणजे भांगर करता जाल्यार तितून तुगे कारागीर आसात तुगेले, मागीर सगळे तुगेले वर्कशॉप असतात कळ्ळें न्ही, तितून कामगार असतात कळ्ळें, तेंचोर इफेक्ट पडपाक शकता सगळो कळ्ळें न्ही. हो पण आतां हो जो इफेक्ट आसा तो आतां इतले बेगीन कळपाचो ना, पूण इट विल टेक लिटल टायम कळ्ळें न्ही. ते बद्दल तुमकां कितें दिसता ह्या हितून भांगराची रेट फुडें हाय वाडटली काय कमी जातली? अशें समज तर ह्या सिच्युएशन तो पळोवपाक गेले आतां सद्याक तरी 1 वर्स जाल्यार तुगेले आतां प्रायस तुगेले वयर सकयल जायत आसा तुगेली. सो इन मुखार ह्या सिच्युएशनाक तुका भांगराचे रायट आनी वाडपाचे चान्सीस अशें आसा चडशे म्हाका दिसता की पेट्रोल आणि डिझल तुम्ही कमी वापरात, जाय तितलें वापरात, कमी वापरात न्हय, जाय तितलें वापरा. हातूंतल्यान कितें जाता, देशाक आमकां पेट्रोल आनी डिझल आमची निर्यात हांगा म्हणजे आमकां इम्पोर्ट करचें पडटा. ताका लागून आमची फॉरेन करन्सी चड हें जाता. सद्याच्या युद्धाच्या ताजेर देशाचो परिणाम खूब आसता. आनी आमी पेपरार वाचता जावं आमी बाकीचें नॉलेज आमकां आसा त्या हाज्या प्रमाणे आमच्या देशान आमची परिस्थिती खूब बरी आसा कंपेर्ड टू आवर नेबर्स, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, ह्यो ज्यो देश आसात, श्रीलंका, थंय पेट्रोलाच्यो किमती ऑलरेडी वाडल्या आनी लोकांक खूब त्रास जातात. आमच्या हातून अजून पर्यंत पेट्रोलाच्यो वाडूना. आतां वाडोवपाचो कांय ना तो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.